दीस आयतार जुनाची 7 तारीख 2026. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचो दबाजो. पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 8 वोळ 2-3 आनी वोळ 14b-16a पर्यंत. परजे लागीं उलोवन मोयजेन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तुजे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हणून सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयल्या वेळार कशें उलोवंक हाडलो म्हणून उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका भुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नातिल्लें मान्ना दिवन तुका पोसलो. गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विंचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांत सुक्या आनी उदक नातलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत खडपांतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातिल्लें मान्ना खावंक दिवन पोसलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147, 12-13, 14-15, 19-20. श्लोक. ना वाड सोम्याक जेरुझलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुझलेमा, तुज्या देवाक ना वाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुज्या भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. ना वाड सोम्याक जेरुझलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. ना वाड सोम्याक जेरुझलेमा, तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. ना वाड सोम्याक जेरुझलेमा. दुसरें वाचप. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 वोळ 16-17 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्ही, आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकस देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजू अंबरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वोळ 51-58 पर्यंत. त्यावेळी जेजू जुदेवांच्या जम्याक म्हणालो, हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशापुताचें मांस खेल्लें खरेत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरेत तुमचे थंय जीव आसचो ना.
जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवन तुटयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देवुल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो त्या उंड्या परींनी ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र एवकरिस्ताचें बलिदान मनशा कुळाक देवान जेजू मुखांत्र दिल्ली एक उत्तम काणीक. पापा फ्रांसीस सांगता, पवित्र एवकरिस्त बळवुतांक दिल्लें एक इनाम न्ही, बगार अस्कत्यांक एक वळादीक वकात आनी पोशण, आनी ती अस्कत आमी सर्व. जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमकां कितें शिकयता? कुडी रक्ताच्या मिस्तेरांत आटापुल्लो गूंड भावार्थ शिकयता. एवकरिस्तांत जेजूचें हाजरपण शिकयता. एवकरिस्त जेजूचो सॅक्रिफीस म्हणून आमकां शिकयता. तशेंच कूड आनी रगत म्हळ्यार मोगाचो गुर्त म्हणून शिकयता. जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त केवल एक आचरण न्ही, बगार तें सेवयल्ल्या आम्हा सर्वांनी जेजूच्या कुडीचे सांदे जावन जियोंक उलो दिता. पवित्र सभा ह्या संवसारी जेजूची कूड आनी रगत आनी आमी सर्व हे कुडीचे सांदे. सांत पावल सांगता, आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकस देखून आमी एक कूड जाता.